श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठान केल्ल्या 550 दिसांच्या 550 कोटी श्रीराम नाम जप ह्या उपक्रमाक इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स, आशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स आणि लंडनच्या वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड्सांतल्यान आंतरराष्ट्रीय मान्यताय मेळ्ळ्या। ह्या संदर्भातली तीनूय प्रमाणपत्रां अधिकृतपणान मठ संस्थेक दिल्ली आसात। जेन्ना रेकॉर्डा बाबतीत आंतरराष्ट्रीय संस्थेकडून उलोवप चलताले तेन्ना हो रेकॉर्ड मठाच्या नावानूच दिवचो अशी मागणी आपणे केल्ली, अशें श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजीन सांगले। ऐकात तांचें म्हणणें। त्यानिमित्तानं IBR इंडियन बुक ऑफ रेकॉर्ड्स, एशियन बुक ऑफ रेकॉर्ड्स, WBR वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड्स तांगेल सायटेशन तांणी दिल्ले। आमी कोणाल नावारी रेकॉर्ड करका म्हणून घेनो कडे तांणी आमगेल नाव घाल घेनो तांणी पेटयले। कडे आमी सांगले आमगेल नाव घाल नाकाची, घालचे असल्यार GSB मात्र घालका तुम्ही। GSB कम्युनिटी डिसायपल्स म्हणून घेन घाल्ल्यार मात्र आमी स्वीकार करताची, आमगेल नाव घाल्यार आमी स्वीकारनाची। कित्याक की म्हळ्यार जप केल्ले समाज बांधवांनी, जप केल्ले जापकांनी, आमी न्हय। आम्ही खाली मार्गदर्शन मात्र केले, किंतु हे जप केले आमगेल समाज बांधवान आशिल्ले जन वर्ल्ड रेकॉर्ड वयके आमगेल समाज बांधवाले नावारी जावका म्हणून घेवन आमी हट दवरले। आणि अंतिम जावन दोन्ही संस्थेनं त्यांनी ओप्पिगे त्यांनी हे करून घेवन आज ही GSB कम्युनिटी डिसायपला नावाचेरी फॉर द फर्स्ट टाइम असल एक व्हड अभियानांतू एक वर्ल्ड रेकॉर्डाक दाखल जाल्ले, हे अत्यंत संतोषाचे विषय। किंतु हे एक लौकिका कितें केलेले म्हळे तुमगेले कसन राम नाम जप आसा ते आनीक वैकुंठ बुक ऑफ रेकॉर्डांत जम जाल्लो आसा, देवा लेगीत जम जाल्लो आसा, ते कोणाक प्राप्त जायना। तसले वैकुंठ बुक ऑफ रेकॉर्ड आमगेल परमात्मा लेगीत प्रभू रामचंद्र देवाले चरणा लेगीत पाविले आसा। एक लौकिक दृष्टिकोनांतू हे एक अवकाश मेळ्ळे आणि आमगेल समाजाक कितलेक आमी गौरव करचेक जाता तितले आमी प्रयत्न करून घेवन तुमकां गौरव दिवच्याक आमी व्यवस्था करत आसाची।